करप्शन फायली पास करपाक पैसे हे करता म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट एक गजाल लक्षात पळय त्या स्टेटमेंट हांवें कांय दिवपाची गरज ना कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना पण त्यामुळे तो विषय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी हे सगळें पळयतले ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी एकडे मसर पळयताले ते त्या टायमार बीन बीन जाताले लोकां खातीर अजून काम बरें करता डिपार्टमेंट कोण ट्रायबल डिपार्टमेंट एक गजाल सांग म्हाका जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाची आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळाचेर हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आनी जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ तो आशिल्लो आनी अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो आज आमी श्रमशक्ती भवनाक ते केले ऑफिस वचून पळयता कितले स्टाफ आसा पळयता आनी तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ट्रायबला संदर्भांतली संवेदना आशिल्ली दिलीप आनी मंगेश हाजे संदर्भात संवेदना आशिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षांक वयर जे आसा न्ही योजना काडूंक शकलो आनी त्यो आज आजूय चलता आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो ते ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना पण ह्या संदर्भात ज्यो अनेक योजना आसा त्यो आजूय चलता आनी आज ताका कितें हें जालें म्हाका खबर ना पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसता जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता कॅबिनेटाक त्या एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या विशया संदर्भांत आसा न्ही तांणी ते पळोवपाक जाय आशिल्लें पण म्हाका हांव ताजे व्हडले कॉमेंट्स करिना हो जो आरोप आसा करप्शनाचो तो खूब मोठा करप्शनाचो आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे तो भाग एज ए सभापती म्हणून म्हज्या हातूंत येना आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांचे कितें आसा तांणी पळोवचें संभ्रम पार्टीचो मंत्री आनी अशे प्रश्न करता ताचेर तुमकां कित्याक टार्गेट करता हांव सभापती त्या संदर्भात आसा न्ही मुख्यमंत्री सरकार आसा पार्टी आसा ते योग्य तरेचे विचार करतले हांव ताजेर उलयना आनी हांवें हाजे पयलींच सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केल्यार हांव कोणाच्या नादाक लागना लागपाची इच्छा ना म्हाका म्हाजे समोर इतलें काम पडलेलें आसा आज तुमी पळयता श्रमदानाच्या निमित्तान आसा न्ही सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांची जे दीन दुबळ्यांचे आसा न्ही की घर बांदपाच्या संदर्भात आसा न्ही लोकांचे सहकार मेळटा आनी लोक जे फुडें येता आसा न्ही त्यामुळे येणाऱ्या काळांत आसा तें खूब मोठें काम दीन दुबळ्यांचें दुख्ख वचपाचें काम आमकां करपाचें आसा आनी त्यामुळे अशें कोण तरी आसा न्ही की आमकां रेब्यांक किंवा हातूंत चिखलांक ओडपाचो प्रयत्न करता म्हणून निखाल जो आसा न्ही रमेश तवडकर त्या चिखलांक रेब्यांक कसोच येवचो ना. तुमी पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता